नुवे भाजपाचो आमदार विल्फ्रेड डिसान बुधवारा आपल्या आमदारकीचो आणि भाजप पक्षाचोय राजीनामो दिलो। विल्फ्रेड डिसान आपणे अपक्ष वेंचणूक लडोवपाचें थारायला। भाजपान गेलो पण आपले लोक हावें केल्ले उदरगती खातीर मतां मागतले अशें ताचें म्हणणें। विल्फ्रेड डिसान आमदारकी आणि भाजप पक्ष दोनूय सोडल्यात। अपक्ष वेंचणूक लडोवपाक पक्ष सोडलो अशें तो सांगता। चितीला इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करपाक इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करता म्हणटकीर म्हाका एज ए MLA BJP MLA म्हणून म्हाका रिजायन जावचें पडटा। ताका लागून हांवें एज ए MLA हिंग रेजिग्नेशन दिलां। आतां हांव BJP ऑफिसां वचोन म्हगेले BJP मेंबर प्रायमरी मेंबरशीपूय रेजिग्नेशन दिवपाक। BJP कित्याक रिजायन करता तुमी? रिजन कितें? BJP हांव इंडिपेंडेंट वयता। हांवें पयलेंय सांगलोलें हांव जॉयन जालो तेन्ना हांव BJPचे कॉन्टेस्ट करचना म्हणून आनी सदां सांगिलां आनी मुगेले सपोर्टर्स मुगे वेल विशयस हाचे म्हाका सदां सांगताले BJPचे कॉन्टेस्ट करनाका तूं इंडिपेंडेंट आनी एज पर त्या विशीस हांवें ताका मिटींग घेयली 8 दीस कोणी घेयल्ली आनी राती घेयली आनी आजून तेच म्हणटा हांवें तूं इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर आनी ते बरोबर म्हाका इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करपाक पोट म्हणून म्हाका BJP मेंबर रिजायन जावचो पडटा। परत भाजपान आपयल्यार वतलो काय म्हणून विचारल्यार विल्फ्रेडान ना म्हणूंक ना। म्हाका पयले TMC एप्रोच जाल्ली 1 मंथ बॅक 1.5 मंथ बॅक म्हजे पयले येयलाय कितले फावटी घराको येयलाय ते TMC जॉयन जावं म्हाका रिजायन जावं म्हणटाले। म्हणल्यार आमगेले हांव मुगे वर्करांक सपोर्टरांक वयतालो ते कोणाक लायक नासलोली TMC म्हणल्यार ते पयले म्हणटाले ना TMC वचनाका म्हणून ताका लागून हांवें तेगे प्रपोजल रिजेक्ट केल्लो। NCP एप्रोच केल्लो म्हाका हार्टलेसांनी मागीर ते म्हणून लागले नाका NCP नाका तूं इंडिपेंडेंट तेगे उतरा प्रमाणे हांव इंडिपेंडेंट। आफ्टर इलेक्शन BJPक जर तुमचो सपोर्ट जाय जाल्यार तुमी आसतले BJP सी आफ्टर इलेक्शन जालें हांव जिखोन येयलो जाल्यार हांव पयलो मुगे सपोर्टरांक मिटींग घेतलो आनी ते कितें सांगता हेचे भाशेन हांव करतलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।